सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माई मोगाचो येवकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन मिसाची मांडावळ सांबाळटा होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी किरीत भाशेन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद दिवं म्हूण किरीत भाशेन मागुया. आज पयलेच फावटी आपल्या जिवितान जेजूक घेता शायनी विएना कार्मेलाइट किरीत भाशेन देवान ताचेर आशिर्वाद घालून बरे भाशेन ताका जेजूक घेवंक आपल्या काळजान ताका कृपा दी म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमचे फिरगोजी खातीर आनी आमचे खातीर देवान आमकां आशिर्वादान भरून राखूं आनी सांबाळ म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो पवित्र सभा आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दबाजीक परब समोरमता. दुखी खोतीन शिसांचे काळीज रडलें पूण जेजून स्वर्गार चडोन आमकां स्वर्गीची दारां उगडलीं आनी सदांकाल आमी ताच्या सांगाता स्वर्गार जिवोवचें केलें. पवित्र आत्म्याचे देणें ताणें तांकां बासायलें आनी सगळे संवसाराक वचून शुभ वर्तमान परगडचें म्हूण ताणें फर्मायलें. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगडलें. हो आयचो विशय. आमी सगल्यांनी काळजा मनान समजून घेवंक आनी जेजू गेला थंय आमी सगल्यांनी पावचें हें आवडे. आमी स्वर्गाक दोळे लावन जिवीत जियेतना सदांच आमच्या जिविता वरवीं तेंच शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां बळ आनी कृपा हे दबाजीक मिसाचे भेटेंत मागून घेवया. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दबाजीक परब समोरमता. द एसेन्शन ऑफ द लॉर्ड. किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक जेजू स्वर्गार वेता आसतना आज्ञा दिल्या वचात सगल्या संवसाराक म्हजी बरी खबर परगटात. जायते फावटी घडयेक आमी देवाची बरी परगटणारां जावंक ना देखून ह्या वेळार आमच्यो चुकी मानून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
Espora Deva Sugicharaya Sorpudrida Deva Baba Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kota Ami Tuka Dinwasa Tuja Tu Uiboa Paso Ami Tuka Wakanta Sumya Jesu Krista Babacha Ekras Buddha Sumya Deva 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 Shri Shri Tu Sosarachi Bhakata Amchika Turko Tu Babacha Uzbekosla Amche Mame Aikunke Kita Povi Jesus Christ, eklas tu movi, eklas tu Christus, eklas tu por mesmo. Amen, amen, amen. Pratuya. सोर पदवेदार आनी बो मोगाळ बापा तुझ्या पुताक जेजूक आयच्या दिसा तुवें सुर्गीचे मोहिमेक उबारलोय देखून संतोश बरीत काळजांनी आमी तुका आर्गां दिता आमचे दिश्टी भायर वचूनय तुवें ताच्या हातान घाल्लो सगलो अधिकार घेवन जेसो आमचे मदें आसा आनी आमचो संवसार चलयता म्हूण आमी तीर भावार्थान सोत मानता तो सगल्या मनशाकूड आनी सर्व रोचना जेजूचे मोहिमेंत वांटो घेवंक पावसोर आमच्या जोण एकल्याच्या बेसांत आनी धोंद्यांत आमकां ताच्या वावराचे पुर्ते बागेली कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासनाच्या सासनाक दोरनदुदाच्या इतिहासा वेले वाचप ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो मोगाळ थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेदना थावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्ल्यो आनी शिकयल्ल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें वेचून काडलेल्या दोरनदुताक ताणें आज्ञा दिल्यो ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या आपल्या कोश्टा मोन्ना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतल्यान कोडसोरोना जावंक पूण बापान केल्ल्या बसावणेक रावंक जेजून तांकां फर्मायलें ताणें सांगलें ही बसावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या जुवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्या दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें ते सगळे जमलेले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें सुम्या
इस्रायेलान तूं आतां नव्यान राजवडकी स्थापूंक वेताय. जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलोले ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसल्यान सगल्या जुदेयान आनी समारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आयलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. अवचीत 2 आंगोस्त्रां घालून 2 मनीस शिसांक दिश्टी पडले. ताणें म्हटलें, गालिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदो लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेतना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. परतून म्हणुया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. सोमेस पोरसानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक वर्त्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी बें दवरचें. सगळे पृथ्वीचो वर्तो राजा तो. साबाब संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गुणगुणान सोर्बेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजंत्रां गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजंत्रां गाजोयात. जबाब संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळ्यां तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवडकी चलयत आसा. जबाब संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. भाग्यवन पावलून एफजीकारांक बरयलेले चिटी वयले वाचप. भावा भयणीनू, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळची खातीर जाणवाये आनी उगडापे केला. गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुका दिवं. कसलेय उंच भरवशाक देवान तुमकां आपयल्यान केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीठ नासलोली पदवी आमा भावार्थ्यां सवे ताची बोल दखल करता. हे सगळे तुमी ओळखून पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेळटलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळे प्रधाना अधिकारी पदवे आनी राज्या वयर ताका दवरून हे आनी येवचो आसा ते कालांतले कसले नांवाचे सोटवेर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळे वस्तू ताच्या पांयां तोला घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेच्या मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळे वस्तू सोपून करतल्याची भरती.
देवाचें उतर हे उद्गार वचात सगळे राष्ट्रांतले शिश करतात संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाती आसा सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 11 दिश्टी पडून जेजून म्हणलें आख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोचणेक शुभ वर्तमान पुरगुटात जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो सोत मानतल्यां बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली 8व्यो भासो उलयतली सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतली आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी तुवें देवाच्या उजव्याक तो बसला तांणी वचून सगले कडेन शुभ वर्तमान परगटलें सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मितां उदेशी तांचें उतर तिरायतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाळ बाबा भयणीनो आज आमी केरीत भाशेन जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब करता द एसेन्शन द सोलेमनिटी ऑफ द एसेन्शन ऑफ द लॉर्ड आनी आज आमी परब समोरुमतना केरीत गरजेचें की आमी सगलीं जेजूची पाटलावदारां जावन आसात ह्या संवसारांत जिवे गोवाय वी आर द लायव्ह विटनेसीस ऑफ दीस मिशन दॅट क्रायस्ट हॅज गिवन कसलें मिसांव गो अँड प्रोक्लेम टू द होल वर्ल्ड द गूड न्यूज आमी ही जेजूची बरी खबर संवसाराक दिवंक गरजेचें एका गांवांत एक परंपरा आसली आनी थंयसर राजा जे जाताले ते जाणटे जाले म्हणटूच हो लोक ही परंपरा पाळटालो जाणटे जाल्ल्या राजाक ती एका दुसऱ्या एक नदी पार करून रानांत ती सोडटाली आनी ह्या रानांत सोडल्या उपरांत परतून आपूण आपल्या राज्यांत ती येताली तो राजा जियेतालो वो रानवटी जनावरांनी ताका खालो वो कितें केलें हें तांकां खबर नासली पूण ती ह्या राजाक त्या रानांत सोडपाची परंपरा करताली तेन्ना जायते राजांक अशें तांचो काळ जाणटे जाल्या उपरांत तांणी त्या रानांत सोडले आनी कोणाकूच खबर नासली हे राजा जिवे आसात मेले तांकां रानवटी जनावरांनी खेले वो कितें जालें तांची खबर नासली बुकेन ते मेले तिवूय तांकां खबर नासली असलें आसतना एक राजा सोदरेर बसलो आनी राजान चिंतलें आपूण जाणटो जातूस म्हाकाय त्या रानांत ती सोडटली म्हणटूच ताणें एकमत आपली वापरली आनी ताणें कितें केलें ताणें आपल्या सगल्या सेवकांक आदेश दिलो त्या रानांत तुमी वचात आनी झाडां पेडां आसात ती बरे तरेन सगळीं कातरून उडोवयात आनी थंयसर तुमी फळां दितात तसले रूख लायत जावं ते आंबे जावं ते पणस जावं ती चिकू जावं हेर बरीं फळां दितात तसलीं झाडां पेडां इतलेंच न्हय ताणें तांकां ल्हान ल्हान थंयसर घरां बांदूंक आदेश दिलो आनी ल्हान ल्हान घरां थंयसर बांदलीं जंय ताणें बांय नासल्यो थंयसर बांय मारली कित्याक लोक तर थंयसर जियेतलो जाल्यार उदक गरजेचें आसलें आपल्याक केन्नाय तरी कसलेय जनावरांची गरज पडटली म्हूण ताणें गायो बोकड्यो ह्या जनावरांक थंयसर सोडली आनी हेर रानवटी जनावरांक धांवडावन उडयली आनी बाबा भयणीनो जेन्ना ताचो काळ आयलो तेन्ना ताणें पळयलें सोबीत सुंदर रान आसलें तें ताणें आपल्याक रावूंक एक संवसारी ठिकाण बरे तरेन केलें आतां प्रश्न आमी ह्या संवसारांत
सदां काल जिवंक येवंक नात. आमी भावार्थी म्हणटच आमी सोत मानता की आमी ह्या संवसारांत 4 दीस जियेता, पूण हे जियेता आसतना आमी पुनर्जिवनपणाक होंत्रेकता. आनी हेच जेजू स्वर्गार वेता आसतना आयच्या पयल्या वाचपान तो भासायता. आनी पयलें वाचप जाता आसतना थंयसर हीं उतरां जेजूक ते शीस विचारतात. सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? आनी ताका विचार करता आसतना कितें भाशेन शीस सोंपनेतात ते सजमतात. ते समजले जेजू हेर संवसारी राजां भाशेन आपलें राज ह्या संवसारांत स्थापतलो. हाका लागून आमी ताचे पाटलावदार म्हणटा आमकांय जुट्टी मेवतली. आमी प्रायम मिनिस्टर, आमी मिनिस्टर अशें जातले. पूण जेजू ह्या संवसारांत आयलो तो संवसारी राज स्थापूंक न्हय, सुर्गीचें राज स्थापूंक. बापान आपल्याक धाडला सुर्गीचें राज स्थापूंक म्हूण ताणें शिसांक उडयलें. दुसरी वोस शीस समजले जेजू फकत इस्रायलाच्या गोरोड्यांक सोडवून फावो करूंक आयला. पूण जेजू तशें करूंक येवंक ना. जेजून ही सोडवूण सगळ्यांक मनशा कुळाक सोडवून फावो केली. जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो हिंदू, जावं तो मुसलमान, जावं तो हेर धर्माचो मनीस. तिसरी वोस स्वर्गार वेचे आदी जेजू निमाणे पावटी आपल्या शिसांक दोंगरार भेट्टा. आनी थंयसर शीस सजमलें. आतां परतून एकदां जेजू आमकां घोडयेक हें राज स्थापूंक आदार दिता. परतून आमच्या सांगाताक रावतलो, परतून प्रवचन करतलो, परतून आमकां बरे तरेन वावुरतलो. अशेंय जावंक ना. जेजू स्वर्गात चडचे आदी ताणें पवित्र आत्मो तांकां भासायलो, द पॅरेक्लेट. आनी ताणें म्हणलें हो तुमचे सोबे येतलो आनी तुमकां कितें बरें तें सांगतलो. म्हणटकूच तुमी ताच्या सांगण्या प्रमाणे, ताच्या प्रेरणा प्रमाणे तुमचें जिवीत मांडून हाडचें. बाब भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत कांय बरीं उतरां आमकां मेळटात. जेजू स्वर्गार वेचे न्हू आदी ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें पवित्र स्नान जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. आनी सोत मानलेल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, 8व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय पियेतीत जाल्यार तांकां वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं. भाव भयणीं, जेजू स्वर्गात चडलो पूण आमचे मदें तो आजून जियेता. कशे तरेन जियेता हो पवित्र आत्मो आमकां दिला. आनी हे पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू आमकां कितें भाशेन संस्कारांत जी मिसाची भेट आसा तातूंत दर दिसाक आपूण आपली कूड आनी मांस तो आमकां दिता. म्हणटकूच आमकां भोव करून सगल्या शिसांक कितें भाशेन ताणें देंवचाराचेर पदवी झुजूंक आनी आमकां सगल्यांक पेकोणी फावो करूंक ही पदवी फावो केल्या. आतां आमी कितें करूंक जाय? ह्या संवसारांत जियेता आसतना ही पदवी आमी बरे तरेन वापरूंक गरजेची. जायते फावटी आमी सजमता ही पदवी फकत पाद्रींनी वापरची, जे प्रचार करतात ते ब्रदरांनी वापरची ना. तुका आनी म्हाका बावतिस्मा वरवीं जेजून ही पदवी फावो केल्या. तर आमी ही पदवी दुसऱ्यांक, पिडेवंतांक बरें करची, पेकोणी फावो करची आमकांय पदवी जेजून दिल्ली आसा. बरे तरेन संवसारांत आमी भावार्थ्यांक ही पदवी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक वापरूंक फावो ती गरज पडटा तेन्ना वापरची गरज. दुसरे सुवातेर जेजूचें उतर आमच्या ह्या जिवितांत आसा. दर दिसाक हें जिवें उतर आमकां जागयता. जेन्ना आमी निराशी जाता, जेन्ना आमी भावा भयणीनो एकामेका सोबे पयस वेता, देवाचें उतर आमकां एके भाशेन हुस्कायता. इट अवेकन्स अस, इट फॉस्टर्स दॅट युनिटी बिटवीन अस. जायते फावटी घडयेक हें देवाचें उतर आमी बरे तरेन नियाळना, आमच्या जिवितांत बरे तरेन आमी पाळिना. आज जेजू स्वर्गार वेचून आदी ही कांय बरी मोहिमा आमकां दिता. जेजू वरवीं सोर वस्तू आमकां रचल्यात अशें जॉबाच्या आमकां पुस्तकांत मेळटा. आनी रचलेल्या वस्तू मदीं ताचे विडें रचून आयिल्लें कांयच ना. म्हणटूच सगळें जेजू वरवीं जालां जाल्यार ताच्या उतरांतल्यान आमी बरेपण दुसऱ्यांक परगटूंक पावतले. आज आमी जेजू स्वर्गात चडलो ही परब समोरमता, पूण आपलो वावर फुडें व्हरूंक जेजून वेगवेगळे वरगूण आपल्या शिसांक दिले.
आनी हे वरगूण आमी वापरता आसतना पयले सुवातेर हे जेजून आपल्या वेगवेगळी देणी वांटून दिली तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें एक आज्ञा दिली, वचात तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड कशी जोणेको आपआपले पावटी ताचो सांदो कसो दुसऱ्यांक बरेपण दिया. पयल्या कोरिंताची चिठीन आमकां ही वस्तू मेळटात. बागेवन पावलो म्हणटा आमी सगळे सांदे म्हणटच बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमी दुसऱ्यांक दिवया. एक सांदे कशे जायते फावटी वायट वस्तू आसात त्यो आमी पयल्यो नियाळटा. नॅगेटिविटी आमच्या मनांत चड येता. बरे सांदे जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बरे वरगूण आमकां दिल्यात ते वांटूंक आमी वावरया. दुसरे सुवाते जेजून आपल्या शिसांक वरगूण दिले ते आमी गोरवान फुलोवंक न्हय वो आमचो मान जोडूंक आमी हे वरगूण घेवंक नात. दुसऱ्यांचे सेवे खातीर हे वरगूण आमी वापरुया. जावं पिडेवंतांचेर हात धरूंक, जावं कोण दुयेंत आसा तांकां भेट करूंक, जावं कोण गोजीवंत आसा ताका आदार दिवंक, जावं कोण निराशी जाला ताका बुजवण दिवंक हे वरगूण आमी बरे तरेन वापरुया. जावं बरे तरेन गायन करूंक, जावं बरे तरेन मांडावळ करूंक, जावं बरे तरेन आमची शिस्त सांबाळूंक हे वरगूण आमकां दिल्यात ते पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर. आनी शेवटाक बाबा भयणो शिसांक ताणें हे वरगूण दिल्ले किरीत भाशेन उपयोग करतना ताणें तांकां आज्ञा दिली, तुमच्या काळजांत प्रिती मोग आसचो. हे सगळें करतना जरी तर तुमी बेश्टे वयल्या वयर केले जाल्यार आनी प्रिती मोग तुमचे मदें ना जाल्यार तुमी एका वाचते गांठी भाशेन बेश्टेच जातले, जुंय आवाज बोबाड चड पूण तुमच्यो कोरन्यो सगल्यो निर्फळ. हाच्या दिसाक जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आमी समोरुमतना आमकां करपा मागुया. सोम्या तूं स्वर्गात चडलोय आनी स्वर्गात चडून आमकां तुवें ह्या संवसारान आज्ञा दिली, सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात. पिडेवंतांक बरें करूंक, सगळे वायटाचेर झुजूंक आमकां तुवें पदवी दिली. हे वरगूण तुजेच मोहिमेक आमी वापरूंक आमकां करपा दी. आमकां तुवें करता आसतना प्रिती मोग दुसऱ्या सोबे दिवंक फरमायलें. आमी प्रिती मोगाची हातयारां जावंक दोन दिसाक तुजें उतर आमकां बड जावं दी. हीच कृपा आयचे हे परबेंत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सूर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुचले, ताका कुस्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकठार, पातक्यांचे बोगसोनी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. जेजू स्वर्गात चडून बापाच्या उजव्याक बसला. तो देवा बापाची कुशीक आसा आनी आमच्यो गरजो देवा बापाक सगळे वेळार सांगत आसा म्हूण सोत मानून जेजूच्या नांवान हे वेळार आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया. स्वर्गार तुमकां तेवे जमोवन दवरात. ही जेजूची उतरां मोलाची म्हूण वळखूंक आमच्या धर्मीक वडिलांनी देवाचे पोरजेक सोर्गींचे तेवे जमोवपाची वाट शिकोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. मनशांक दाखोवंक आनी मनशां कडलो मान घेवचें न्हय म्हूण
पूण स्वर्गार आसत्या बापाची मोजोरी मेळूंक तुमी गुप्ती बऱ्यो कोरण्यो करूंक फावो. हें जेजूचें मोन दवरून आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून क्रिस्ती आमदार मंत्र्यांनी आपणावंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा मारतलो. तुमचें ध्यान मन सोर्गींच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. हीं उतरां दर एका क्रिस्ती कुटुंबान आपले भितर खोल रिगोवंक आनी आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक न्हय फकत संवसारी जाणवाय आनी गिरेस्तकाय पुंजावंक शिकोवंक बगर सोर्गींच्या वस्तूंचेर मोन लावंक शिकयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या काळाच्या कोश्टां दोगां आनी स्वर्गा राज्यान देव आमकां उगडाबी करतली ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना. ह्या पवित्र पुस्तकांतलें सोत पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींनी नियाळूंक आनी मागण्या वरवीं आपले पिडेंत जेजूचें बळ आनी पेकोवणी सोदूंक तांकां जेजूची कृपा मागुया. आज आमचें भुरगें शेन ओ शायनी वियेना आपले कोमयां पयलेच पावटी आपल्या जिवितान घेता. खिरीत भाशेन ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक आनी उदीक जेजूक मानता तशें तें जिवीत जिवंक देवाची कृपा ताका मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापाक मुखार दवरुया. मोगळा बापा, सुर्गीची शिकोण मोनांत बाळगून तुजे मुखार दवरलेली मागणी आयकून घे. संवसारांत तुज्या पुता जेजूचें शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक दिवंक आनी संवसारांतूच सुर्गीची गोडसाण चाकूंक आमकां आशिर्वादान भोव. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. पिटोनी वेदार गीत घेऊया. C16 पेज नंबर 35. C16. It's for the
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस बोर मानून घेऊ. प्रिदिवून बापा तुज्या पुता जेजूचो सूर प्रवेश समोरमून हो वाकाणेचो योद्न आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुजे मोहिमेवोन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक साणूक आनी सुर्गीच्या मोहिमेवोन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्पराताय मारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय आशांनी करून फावो. सर्वेस्पोरा पोविहीत बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काड्यान सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवोन जावन मोरनांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोदोलबा निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbaranzo sorvespo tu povit Dolbaranzo sorvespo tu sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Sorvesporace navi eta takasu. O sorgi tukasu. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसाहारी. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो
आमी भक्तीपणी उगडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू शिवणपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपोर जोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यवन सुसे भाग्यवन धर्मदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्या आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म तांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकान तुजे कशे परमणे त्या शांती द्यान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शैले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शैले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शैले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. स्वर्गार वेचनो आदी आमकां आज्ञा दिवन आपली बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक ती प्रिती मोगान आमी दुसऱ्या सवें जिवंक आनी परगटूंक वचतो जेजू आमकां फरमायता. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या कांय उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Jesu pragas voi cotam, modur sanctitum canam, guarda ecce canam, omnut sordice carta, guarda ecce canam, omnut sordice carta, tu carta convulsota, tu capillum latra, dus riascianata, Bogatos Jesu moga, dus riascianata, Bogatos Jesu moga, Dulo Jesu tromoso, visvas atiato ador, tu caducanis sota, carta sos caro lauta, tu caducanis sota, carta sos caro lauta, amcis sopra colida, amcetus sogar usva, caro caticamona, tu capocan bocanza, caro caticamona, tu capocan bocanza.
उबी रावया, प्रार्थुया. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताक जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुजे मोहिमेक पावयले. आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. देवाचे कृपेन काजार जाता सनीक गणपत बोलवयकार, पूत गणपत एस बोलवयकार आनी कार्मीन बोलवयकार रावता रेजिना मुंदी चिकालीम. लग्न जाता फिना पेरेरा, डायगो जासिंता पेरेरा आनी क्रिस्तालिना पेरेरा रावता बोटले सेरावले. हांचे मदें आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जीन कलेक्शन जालां 26,400 रुपया. फुडल्या आयतार पास्कांचो 8वो आयतार किरीत भाशेन 50व्या दिसाच्या आयताराची दबाजीक परब आमी करतले. पयले मीस 6:30 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता. दुसऱ्या मिसाची मांडाबोड करूंक आमची तरणाटी पॅरिश यूथ. पवित्र संस्काराची बजवण बुधवारा आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोर्जीन 6 वाजता, दाबोली 6:30 वाजता. 15 किरीत भाशेन मीस आसतलें 8 वाजता. सोंपलेल्या मारियन मिस्किता 3ऱ्या वर्साचो उगडास. 13 तारखेर मायाचे मीस आसतले रेजिना मोन्युमेंटा लागीं 5:15. पयलीं तेर जातलो, उपरांत मीस जातलें. 15वेर मायाचे मीस आसोय दोंगरी कोपेलांत 5 वाजता. चिकालीम स्पोर्ट्स क्लब कोळयतात 3 असायड टाय ब्रेकर आसतलो आयचे दिसा किरीत भाशेन 3 वाजता. म्हणटच तुमकां कोणाकूय वांटो घेवंक खुशी आसत आनी ग्रावंडार वचून कॉन्टेक्ट करची. तांची फी आसा 1,000 रुपया. उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचुन्या जेजूचे गोवायत जावं ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया. F20 पेज नंबर 95. F20. तुमचे संगती Oh,